गोंयचें सरकार हे गोंयकारांनी आपले बरें करपा खातीर वेंचलां. गोंयांत टॅक्सीचो धंदो करपी टॅक्सीकारय गोंयकारच आसात. सरकारान गोवा मायल्स हाडून तांचेर अन्याय करचो न्ही. टॅक्सीकारांनी सरकारांतल्या आमदारांक वेंचून दिवपा खातीर मतदान केलां. सरकारान ह्या टॅक्सीकार गोंयकारांचेर अन्याय करचो न्ही. सरकारान आपलो हट्ट कुशीक दवरून टॅक्सीकारांचें म्हणणें आयकोन घेवचें. तांकां विरोधक म्हूण वागणूक दिवची न्ही, अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर उत्तर दितना केल्या. हे टॅक्सीवाले जे आसात जे एज्युकेशन करतात ते कितें तरी सरकाराक सांगपाक सोदता तांचो व्यू पॉयंट. सरकार नवीन कितें तरी करपाक सोदता. न्यू टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा, आमी हेजी ही दिवपाक शकना की न्यू टॅक्नॉलॉजी when it is coming, the change is coming. The change will continuously come. We have to accept the change. पूण ते एक्सेप्ट जाता तांचे प्रॉब्लेम कितें आसात. हे जे टॅक्सीवाले भाव आसात ते आमचे भाव, गोंयकार भाव. आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकना म्हणून ते टॅक्सी वेवसायांत गेल्ले आसात. तांकांय आमी कशें सांबाळटले, तांचे म्हणणें कितें आसा पयलीं आयकून घेयात. तांकां तूं ओपोजिशन पार्टी अशी ट्रीट करनाका. टॅक्सीवाले हे ओपोजिशन पार्टी न्ही, ते आमचेच गोंयकार. ते ह्या वेवसायांत खूब वर्सां आसात. त्यांनी आनी कितें करपाक जाय तुमची सिस्टमान पडपाक. जे गोवा मायल्स तुमकां दिवपाक सोदता तांकां शकता. तेंच्यो कितें डिफिकल्टी आसात, तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसात ते अक्रॉस द टेबल गव्हर्मेंटान घेवन बसपाचें. तुमी तो हट्ट धरून बसनाका की आमी करता तेंच सारकें म्हणून. अशें जावपाक शकता डेमोक्रेसीक. कदाचित सरकार ते गोवा मायल्स कितें करपाक सोदता ते सारकें आसत नासत, पूण तुमी ह्या लोकांचे म्हणणें आयकयात. सो गव्हर्मेंटान आपलो पेशन्स हियरींग तांकां दिवपाक जाय. तेंची सजेशन कितें आसा इनकॉर्पोरेट करून घेयात, बिकॉज दे आर द इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर्स. यू कॅनॉट बायपास देम. तुमी तांकां बायपास करून नाका आशिल्लें करपाक वचनाका. तुमी तेंचे कडेन दादागिरी करनाका. ओपोजिशन पार्टी कडेन करतात तशें तुमी टॅक्सीवाल्यां कडेन करनाका. टॅक्सीवाल्यां कडेन न्ही, कोणूय आपलें म्हणणें घेवन येतले. सो तेंचे तुमी आयकयात, तेंचे आयकोन एक सोल्युशन काडा. CM has told them, try it out for 1 month and then come, let's sit and discuss and whatever grievances are there. Secondly, Goa Miles are also Goan drivers. So who are you? See, it's not issue who is Goan drivers, who is not Goan drivers. Because you raised the issue about them. No. What I'm saying is, just listen to them. मुख्यमंत्र्याक एक अर्दवर काडपा पडत, एक वर काडपा पडत. आयज ते लोक येवन रस्त्यार एजिटेशन करतात, ते प्रोटेस्ट करतात आनी ते आमच्या टुरिजम इंडस्ट्रीकूय हानिकारक. आनी हे आमचेच भुरगे न्ही, आमचेच भुरग्यांक आमी रस्त्यार कित्याक धाडपाक जेन्ना एक सरकार आसा. सो सरकारान आपली दारां उगडीं दवरपाचीं, आपले कान उगडे दवरपाचे, आपले दोळे उगडे दवरपाचे. ते कितें सांगता तें आयकोन घेवपाचें आनी कशें करून तांकां इनवॉल्व करून घेवपाचें ते प्रयत्न करपाचो. हट्टीपणां सरकारान काडून उडोवप. सरकाराक हट्टीपणां बरीं दिसना. सरकारान जे हें आसा तें आयकोन घेयात न्ही. बेश्टेच लोकांक त्रास करनाका. पावर आसता पावर मिसयूज करनाका. After mining, तुमकां दिसता tourism will be the next crisis in Goa? This tourism crisis has already happened, Baba, in Goa. Tourism 50% down already zalo. Hotel industry is completely destroyed. Tourism industry is 50% down. So it's already way out.